केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हांच्यांनी नोकऱ्या संदर्भात जो मुद्दो काढला तो खरो आसा। केंद्रीय नोकऱ्यां खातीर गोंयांत गोंयकारांक प्राधान्य मेळपाक जाय। ह्या विशीं सगळ्यांनी एकठांय येवन आवाज काडपाक जाय म्हण सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकार उलयला। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आमी पयला कितलींच वर्सां जालीं आयज जे सेंट्रल गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईज आसा पयलुचे काळांत घेताले बट आतां ह्या खुबशीं वर्सां जालीं हांगा ब्रेक पडलेलो आसा आनी गोंयकारांक घेवपाक तरी बंद केल्लें आसा, टोटल बंद केल्लें आसा आनी जेंका कोणाक घेतल्या पासून ते कॉन्ट्रॅक्ट बेज आनी कोण तांकां हॅरेसमेंट चालू आसा। काल जेन्ना श्रीपाद नायक जो गोंयचो MP आसा BJP सरकारान तो मिनिस्ट्री पोर्टफोलियो आसा तेणे काल स्टेटमेंट केलो की गोंयच्या लोकांक कामां मेळपाक जाय म्हणून सेंट्रलीन। आमी हो स्टेटमेंट वेलकम करता, मात हो स्टेटमेंट आतांच न्हू, हो खूब पयलीं येवपाक जाय आसलो। कितलींशीं वर्सां जालीं हें चालूच आसा आनी आयज कितलेशे भुरगे आमचे बेकार उरत आसा। कितलेशे इंटरव्यू दिवन गेले, कितलेशे इंटरव्यू जाले, आमच्या भुरग्यांक परत परत फॉर्मां भरची पडटा। फॉर्मां भरल्या नंतर कांय रिप्लाय कांय येना आनी भरत्यात कोण? जशे 99% भायल्यांकूच धाडून भरता। जे आमचे शिपयार्ड धरा तुमी, जावं आमचे नेव्ही धरा, पोर्ट्स आमचो पोस्टल आसा ते तितून धरा, जावं आमचे रेल्वेज आसा, NIOs आसा, हितून चडशे हितून आयज मॅक्सिमम भायल्यांक रिक्रूट करता। आनी जेन्ना आमी गेले वचून तेन्ना पासून ते सांगता की गोंयकार खंय इंटरव्यू घेयना जावं आनी कितें घेयना। हांव सांगूंक सोदता कितलेशे गोंयकार इंटरव्यू वयता मात तांकां आयज घेयना। जेन्ना श्रीपाद नायकान हो असो स्टेटमेंट केला तेंच्यांनी जो सेंट्रल गव्हर्नमेंट आसा तेंचे कानारूय घालपाक जाय की अशे जो अन्याय जाता गोंयकारांचेर, अन्याय जाता, गोंयकार भुरगे बाबडे शिकता आनी इंटरव्यूज त्या भशेन दिता। हांव चिंतूंक शकतालो की बाबा 20% 50% गोंयकारांक घेता आनी बाकीचे सगळे भायल्यान घेता। मात आयज अशें जाल्लें आसा गोंयकारांक 1% 2% ह्याच पोझिशनार, तेजे वयर गोंयकारांक घेयत ना। सो MP इलेक्शनाक लागूनच नाटक करता असली आसपाक जायना। खरेंच गोंयकारांक लागून काम करा, गोंयकारांक लागून हिता खातीर काम करा। जेन्ना आमी आतां फुडें आमचो पर्सन ऑफ कोऑर्डिनेशन बील असेंब्लीत मांडटले तेन्ना ह्या बिलाक तुमी गोंयकारांक लागून, गोंयकारांच्या हिताक लागून, जेन्ना तुमी म्हणटा गोंयचे तरणाटे कामां मेळना, आयज गोंयचे तरणाटे डिप्रेशन आसा, हय आसा, गोंयचे तरणाटे डिप्रेशन आसा, हे कित्याक लागून घडटा? कित्याक आयज जो सिस्टम आसा तो सिस्टम आयज पोट भरूंक शकताले, आयज ती परिस्थिती ना। आयज शेतांनी तुमी बुडोवन उडयल्या, शेतांनी काबार करून उडयल्या, आयज शेतांत येवन पिकोवन ना। अशें कंटिन्युअस जायत रावलें जाल्यार गोंय मुंबय सारकें जावपाक टायम लागची ना आनी फुडें मुंबय जशें भरला, सगळे कोण कोण येता थंय भायसून येता आनी थंय भरला, तशें गोंयांनी सेम जातलें आनी गोंयकारांक डिस्पर्स करतले। गोंयकार हांगा उरची ना आनी गोंयकार खंय ना खंय भायर वयचेच पडटले।